प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 17वो विसवोर वोड 22 ते 27 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्सेस 22 to 27। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ते गालिलियांत एकटोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत परतीन जातलो। ते ताका जिवीशी मारतले आनी तिसरे दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। हे आयकून तांकां मोठी खोंत जाली। देव मंदिराची पट्टी फारीक करप। ते कफरनाहूम पावतच देव मंदिराची पट्टी घेतल्यांनी पेद्रूस अशें येवन विचारले, तुमचो गुरू अर्दे स्तातेराची देवस्थाना पट्टी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता। आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो। पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणाकडचो दंड वो पट्टी घेतात? आपल्या नागरिकांकडचो वो परक्यांकडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यांकडचो। म्हणटच नागरीक सुटली। पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली धर। तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक इस्तातेर मेळटलो। तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां आतांच तातूंत दोन वस्तू आमकां कळोन येता। जेजू गालिलियांत भितर सरतना तो आपल्या शिसांक सांगता की मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडपाचो आसा, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। जेजू आपणाचीच खबर सांगतालो। जेजू आपल्या शिसांक सांगतलो। बाबणीनो जेजू आतां 3-3.5 वर्सां आपल्या शिसां बरोबर आसलो। तांकां उतर शिकयतालो, थंयसर गांवांनी वचोन थंयसर देवाची उतर परगट करतालो, अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो। आनी शेकी बाबणीनो आयच्या शिवर्तमानान ताणें खूब फाटी तांकां सांगलेलें की तो मरतलो म्हणून, पुनर्जिवंत जातलो म्हणून। आनी आयज परतून ह्या शिवर्तमानान तो तांकां परतून सांगता की तो मरतलो म्हणून, ताका जिवेशी मारतले म्हणून, पूण तो पुनर्जिवंत जातलो। आनी बाबणीनो जेन्ना शीस जे आपले सगळे सोडून जेजूचे पाटलावदार जाल्ले, कित्याक बाबणीनो हे सगळे शीस आसले ते संवसारान आपलें काम करताले। पेद्रू, आंद्रे, जुवांव, जाकोब ते खारवी आसले। तांकां आसलें काम नुस्तें घोट धरपाचें। मागीर दुसरो आसलो क्रांतिकार थॉमस। मागीर दुसरो लोक जे शीस आसले जेजूचे मातू आसलो एक 2 वसुरदार। तर बाबणीनो आमकां कळोन येता की जे शीस जेजूचे पाटलावदार जाले ते आतां आपल्या सगळे संवसाराच्यो वस्तू जे कोत्ताल्यो त्यो ते सोडून आतां जेन्ना जेजून तांकां आपयल्ले ते आतां जेजूचे आपोस्त जाल्ले, ते जेजूचे शीस जाले। आनी आतां जेन्ना जेजू सांगता तांकां की तो मरतलो म्हणून, तो पुनर्जिवंत जातलो म्हणून, बाबणीनो शिसांक व्हडली खोंत भोगता। कित्याक ते जाणो ते आतां एकसुरे जातले म्हणून। कित्याक तांचो पात्रांव, तांचो साहेब, तांचो गुरुजी आतां मरतलो म्हणून, तो आतां ह्या संवसारांतल्यान वेतलो म्हणून। आयज बाबणीनो आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, खूब जाणां आमी जीं ल्हान आसा, आमचो पाय आहा, आमची माय आहा। थोडी जाणांक आपलो पाय माय खूब म्हणटच जेन्ना ती ल्हान पिरायेचेर तांची पाय माय सोंपल्यान आनी ती आतां आपल्या मावशी बरोबर, ताच्या तित्यो बरोबर ती आतां व्हडली जाल्यान, कोणें तांकां वयर काडल्यान। पूण बाबणीनो आमी जेन्ना ल्हानथान व्हड जाता आनी आमकां कळोन येता की आमचो पाय, आमची माय आतां ती बरी ना, आतां ती मरण आतां मरपाचो वेळ पावला, आमकां कितें खोंत भोगतली? कितें आमकां खोंत भोगतली? कोण काजारी जिवीत आतां जियेल्यान, कोणाचो घरकार, कोणाची बायल बरी ना जाल्यार, कोण मेला जाल्यार, आनी आमी जाणो की आतां ती एकदम म्हणटा ते पण कोश्टान आहात, तांची पिडा आतां आजून वाडत वता, तेन्ना आमकां
जेन्ना ती आतां आमकां कळोन येता की ती आतां बरी जावची ना, आमकां खोन भोगता. आनी तेच भाशेन ह्या शिसांक खोन भोगली. पण भाव भयणीनो, जेजू ताका कितें सांगता, तो म्हणटा हांव पुनः जोन जातलो, हांव तुमकां मेळपाक परतून येतलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी शिवोर्तमान आयकता, खरेपणी आमी देवाचें उतर आयकता, खरेपणी आमकां सजमून या की हो आमचो देव जो आमी ताका मानून घेता, आमचो देव जेजू, तो मेलो, तो पुनर्जन जालो, तो आतां एक जिवो देव आसा. तो मेलोलो देव ना, तो फोंडान ना, तो खरेपणी एक जिवो देव. आनी ताजें उतर जावन आसा एक जिवें उतर. म्हणटच जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक उगडटा, आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, आमी जेजूची उतरां जी ताणें 2000 वर्सां उलयलीं आनी आयजूय उलयता, ती खरेपणी जिवी उतरां. कित्याक जेजू जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां तोच देव. ताजें उतर केन्नाच बदलना. ज्यो मिलाग्री ताणें 2000 वर्सां पयलीं केली, जेन्ना तो संवसारान आसलो, त्यो मिलाग्री तो आयज करता. पूण भाव भयणीनो, आमकां ताज्या उतराचेर स्वत मानूंक एकदम गरजेचें. म्हणटच आमी जाणो की जेजू मेलो, पुनर्जन जालो आनी तो परतून येयलो आनी आपल्या शिसांक मेळ्ळो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, हो जेजू आतां स्वर्गा राज्यान आपल्या सोगीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. पूण ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरला, आमी जेजूक स्वत मानला आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार, ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. तो आमकां केन्नाच एकसुरो सोडिना. पवित्र आत्मा आमकां परतून परतून आमच्या मनान देवाचें उतर हाडटा. जेन्ना आमी तें उतर आमच्या जे काळजान आसा, आमच्या तोंडाचेर जिबेर घालता, तें उलयता, तें स्वत मानता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमच्या जिवितांत जे कश्ट येयल्या, जे त्रास येयल्या, जे दूख येयलां, जी पिडा येयल्या, ती आतां जेजूच्या नांवान पयस जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी आमची चत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. तें उतर आमच्या काळजान सांबाळुया, ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया. आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत आयज तान जिवोवंक, खरेपणी आमचो देव जिवो आहा म्हणून, आनी आमी खरेपणी ताचे पाटलावदार म्हणून आयज तान आमी जिवोवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.